बेतोड्या बायपास रस्त्याचेर मोटारीचो धपको स्कुटरीक बसून जाल्ल्या अपघातात एका अनवळखी तरणाट्याक मरण आयलें। ह्याच अपघातात आशीत मकबूल मुजावर पिराय 20 वर्सां झरीवाड वास्को हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। दुसरे वटेन उसगांवां ट्रकान स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान स्कूटर चालक उन्नती गावडे हे तरणाटे जखमी जाले। अदीक उपचारा खातीर तांकां गोमेकोत दाखल केले। दोन कंटेनर होताले, स्कॉडा मुखावले येताली, तो आयलो आणि डायरेक्ट स्ट्रेट गेलो आणि तो मुखावले येतालो न्हू, तेणी डायरेक्ट थंय धक्को मारलो तो एका 50 मिटराचेर ओडून हांगा हाडलो। एम्बुलन्स येवपाक लेट जालो खूब। कितलो टाइम काढला एम्बुलन्सान अर्दवर 45 मिनिट तरी काडली एम्बुलन्स। मागीर पुलिसे गाडी येयली, मागीर पुलिसे गाडयेन तो इंजर्ड एक पांय मोडलेलो ताका पुलिसे गाडयेन घातलो आमी उबारून एम्बुलन्सान घातलो। हांगासर सिग्नल बी कांयच ना, रोड ना कांय ना, आतां डायवर्शन करता ते आतां डांबर घालता म्हळ्यार दोन्ही वटेन कांयच ना। हांगाय कोण उबे नासले आनी थंय कोणूय ना, ट्रॅफिक पुलीस नासले, कोणूच ना, ट्रॅफिक कोणूय इन्फॉर्मूच करूंक ना खंय न्हू तेंच्यांनी, आनी तेंचेय मनीस ना न्ही हांगा, जाल्यार हांगा डायवर्शन आसलें ते सायडीक सरताले न्हू, एक्सिडेंट जावचो नासलो कोणी आसलेली जाल्यार, कोणूच ना न्ही हांगासर, ताका लागून चड जालें तें। पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची, तांचे हेजे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता ता रोडाचें जाल्यार ते डायवर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचे आशिल्ले, एक सुद्दां सायनबोर्ड ना। इंजिनियरान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो, फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ 2 किलोमिटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना। लोकांनी मनाक मात्र अशें वचपाचें। रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जाला पळय, कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज? हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्या भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या। 3-4 फेटल जाले। हय 3-4 फाटी आशिल्ले ते पळय ते शॉक येवन मेलो, ते सुद्दां इटूच पार्ट तो। पण तरी सरकारान कांयच तातूंत पावलां उचलूंक ना की कांयच उचलूंक ना, बोर्ड लावपाचे, लायट कांयच ना, टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा। आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीच्या पद्दतीन टोटल भयला असो आसा। ज्या जाग्यार स्कोप आसा पळय स्ट्रेटनिंग करपाक, थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना। तुमी जर फाल्यां दिसाची येयली न्ही हांव दाखोवंक शकता, गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा। तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले, रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला, रायटाक केला। कोणाच्या फायद्या लागून केला? ट्रक पार्किंगा लागून केला। कितें थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले हे तुमकां खबरूच आसा कितें। आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपा जाय। काल हांगा दिसपटे 2 एक्सिडेंटान 2 जाणांक जीव वगडुचो पडलो आनी आयज सांज वेळार 6:30 वरांच्या सुमाराक बेतोडा जंक्शन जे आसा खांडेपार म्हणजे सहकारी पंपा कडल्यान तो बेतोडा रस्तो गेला, थंय एक एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान एका 4 व्हिलर स्कॉडा कार आनी एक 2 व्हिलर तेंच्या मदीं एक्सिडेंट जावन 2 जण गंभीर जखमी जाले। तांकां जेन्ना हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले तातूंतल्या एकट्याचो जीव गेल्लो आसा आनी दुसरो जो आसा ताका गंभीर दुखापत जाला, ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ताका सद्या GMCन अदीक उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा। हे अशें जंक्शन आसा, हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा, खूब तेंप जालो काम चालू आसा, थंय लायटी वेवस्थीत पेटना। हेच्या पयलीं हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले, हांगा प्लस डायवर्जन केल्ले आशिल्ल्या कारणान स्कूटर चालक तशेंच बाकीच्या हेर वाहन चालकांचो घोळ जाता। हांगा खुबशे अपघात घडलेले आसा। रातीच्या वेळार पुलीस बंदोबस्त आसना, लायटी नाशिल्ल्यान लोकांक गाडयांचो आनी रस्त्याचो अदमास येना।